राती साकवाळे वातावरण बरेंच तापले। गांवच्या एका भुरग्याक खंय थंयच्या बिलिवर्सांनी मारलो। ही गजाल कानार पडटनाच गांवच्या लोकांनी वचून त्या बिलिवर्सांक मारले। हे सगळे बोवाळात थंय पुलिसी पावले। गांवचे लोक म्हणटात हे बिलिवर्स खंय भायले, ते गोंयकार न्हय। पुलीस सध्या बिलिवर्सांतल्या थोड्याक ताब्यात घेतिल्ल्यान वातावरण थंड जाला। जवळ जवळ 5-6 वर्सां सुमार जाले ते हांगसर आहा। ते आमी आमचे पंचा सांगलेले ते हांगसर कोण येता कोण वयता ते आमकां कांय खबर ना। तो एकलोच आसना, आयज 4 जाण जाल्यार फाल्यां आनी 4 जाण येतात आनी ते कोण आतां आतंकवादी काय ते बरे मनीस ते आमकां कांय खबर ना। आनी आमच्या सांकवाळ्याक केन्ना असलें घडोवना, हे पयली फावटीन घडलां। तेका हांगसरल्यान तेच्या घरा कडल्यान तेका वडीत येयलो आनी तेंच्या दारां व्हरून तेका मारून ते फ्लॅट केले तेणी। मागीर ते आमकां ते शेजाऱ्यान ते फोन केलो, तेन्ना आमी थंय गेले आनी मागीर आमचो गांवचो सगळो लोक एक जालो आनी तेका गाडये 108 हाडलो आनी आमी एम्बुलन्सीन घालून चिखले गेलो। तुमी कितें मागता पुलिसां आमी पुलिसां कडेन फक्त मागता कितें थंयचे तांकां बरखास्त करपाचें। थंय कोण नाका आमकां, हे कोण नाका, हे ते बिविलर्स बीन आमकां ते कोण नाका। त्या थंयच्यान वाटेसान वास्कोसान येतालो, मागीर थंयच्यान हांगा घरा कडेन पावलो। घरा कडेन पावलो आसतना हे येयले म्हाका आनी वाटेसान उबारून थंय मारीत घरा कडेन घेवन गेले। तेंचे थंय गेले आनी म्हाका बरो मारलो, हांव अनकॉन्शियस जालो थंय। म्हागेले शेजारी आयले पळय न्हू, तेंच्यांनी पळयलें म्हाका आनी म्हागेली फॅमिली कोण आयली पळय न्हू, शेजारी आनी कोण तांकां सांगलें तेंच्यांनी। मागीर ते थंयच्यान हांगा पावले, म्हणल्यार म्हाका थंय मारताले पळय न्हू, थंयच्यान पावले ते आनी म्हाका मागीर थंयच्यान तेंच्यांनी एक्शन घेतली। कितें करपा येयले पळय न्हू, म्हाका बेशूद आशिल्लो पळय न्हू, थंयच्यान म्हाका शुद्धीर हाडलो आनी हें केलें। म्हाका मागीर एम्बुलन्सीन घातलें, म्हाका थंय येयलें चिखले येयलो। हेच्या पयलीं कितें कंप्लेंट बीन केली? हय, हेच्या पयलीं आमी तांकां खूब फाटीं सांगलेलें अशें पुलीस कंप्लेंट म्हणल्यार कितें तेंचें कितें आतां फायनान्शियली इतलें आहा, तांकां भायल्यान पयशे येता, भायल्यान पयशे येता तांकां। गोंयकार आहा पळय न्हू ते थंयच आहा, तांकां भायल्यान पयशे येता, थंयच्यान ते हें करता न्हू, तूं कांय ना। ते गोंयकार न्हू, रेंटार रावता, हें करता, कोण वळखता तांकां? कोण वळखना तांकां। फाल्यां सकाळीं कोणूय येतलो, मारतलो, वयतलो। तांकां आमी सोदपाक वतले ना न्हू। पोलीस व्हेरिफिकेशन हो बोवाळ जाला म्हूण कळटनाच मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स पावलो। दक्षिण गोंयचे एसपी चौधरीन परिस्थिती कंट्रोलात हाडली। I have a very preliminary information about what exactly has happened. Apparently, fight between two groups of people in the village have taken place. Now, what exactly has happened? I have already directed the PI and the SDPO to take both the groups of people to the police station. We will sit there, and as certain concerns have been raised by the villagers here, we will verify into those concerns. Some people are absconding. We will figure it out. Let us figure it out. By sitting in the police station, standing here on the road, we will not be able to figure out who is absconding and what are their details and how to get them back. It's only when systematically we sit in the police station and try to track records, take out the tenant verification, etc., that we'll be able to find out that. Okay? पुलिसांनी सध्या बिलिवर्सांतल्या थोड्यांक ताब्यात घेतिल्ल्यान वातावरण थंड जालां। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। कुडचड्यार मार्केटात भाजीफळां विकतल्यांक आसा तशें शेळीत परत व्हेल्यात। कुडचडे काकोडा नगरपालिकेन अतिक्रमणा आड एक्शन सुरू केल्या। बाजारकार पयलीं पार्किंगाच्या जाग्यार बसताले। बाजारकार हे शेळीत बसपाक तयार आसात, मात शेळीचे भायर खंय कोणाकूच बसपाक दिवप ना म्हूण तांची अट। तशेंच तांकां थंय एक नळ जाय। तेन्ना आमी तांकां सेट करून दिली, हे प्लॅटफॉर्म करून दिले आनीक काल आमी तांकां समज दिलो की तुमी बरी करून भितर चलात आनी पार्किंग स्पेस तुमी ऑक्युपाय केला ती तुमी मोकळी करा। आयज आमी चेअरपर्सन आनीक हांव आनी बाकीचे स्टाफ आमी आपयल्ले आनी पोलीस फोर्स बी आपयल्लो आमी, पूण पोलीस फोर्स आमकां घेवपाक पडलो ना। आज पळोवन बरें दिसलें की स्ट्रीट वेंडर्स आमची जी सोय केल्ली ती प्लॅटफॉर्म बी पळोवन कालच भितर सरले। बाजारकारांक वेवस्था बरी मानवल्ली ना, तांणी काकूच सुरू केला। 500 रुपये दिताली एका म्युनिसिपालिटीक आनी आमकां रसीद जाय। 500 रुपये दिवन आमकां रसीद जाय, आमी बेश्टी दिवची ना। पयलीं तुमी दिताले? पयलीं आमी 2 मिटरांक म्हयन्याक 500 रुपये केल्ले। म्युनिसिपालिटी रसीद दिताली? म्युनिसिपालिटी रसीद दिताली। आतां आमकां 1.5 मिटर दिला, पूण आमी 500 दितली, पूण आमी म्युनिसिपालिटी कडेन दितली।
कोण घेता ताका दिवपाना घेता ताका आमी दिवपाना आमकां मुन्सिपाल्टीन बसयनात कायद्यान आमी फुटपाती आसली मुन्सिपाल्टी दिताली आनी ते आमकां एक नळ जायो हांगा नळ जायो आनी हांगा सत्री शिवता ते चप्पल शिवता ते सगळे आमचे बरोबर भितर जाय तेणी भायर रावपाक जायना ते भायर गेले न्हू तेंचे फाटोफाट आमी वयतली 9 म्हयने बसलो म्हळ्यार 9 म्हयन्यान आमकां सामके त्रास जाले आमी भायर गेले ह्या कोणाक जाल्यार सांगिल्लें आमी भायर गेले भायर बसले आनी वयले लोकां तेणी आजून बंद केला पुलीस लायन हाडटा म्हणटाले म्हळ्यार एक लोक हाडनाय ते लोक हाडना आमकां दाखयलें नाय आनी दाखयल्या पुरो म्हणटाले 2 हाडटले पुलीस एरेस्ट करता म्हणटा म्हाका कांय ना आमी हिंगा बसताय गिराक जावं जायना म्हणून सद्या 1 म्हयने पासून आमच्या चोयताय पयले म्हण एकू पाटीन जायना न्हू आमी ते आतां 11 जाली म्युनिसिपाल्टी बंद म्हणटा आनी परत रस्त्यार येता तांकां येवपाक दिवचो ना तशें सांजचे 4 4:30 जाली तशी तांकां परत भायर येवपाक दिवचो ना कित्याक तांकां येवंक दिवंक जायना कित्याक आमकां हांगसर मार बसतलो ते लोक पोती घेतले लोकां दुकानदार रावतले हे घ्या म्हणटाले तांकां दितले तशें करून दिवपाक मेळचो ना हाडून सकयल त्या कोटल्यांनी बरोवन रावतात यो बाबा बळ घ्या करून तशें करून दिवपाक मेळचो ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. शिक्षणात मातृभाषेचो आणि कोंकणी मराठी शाळांचो घात केलो म्हणून भारतीय भाषा सुरक्षा मंच सध्या धरणे धरून सरकाराचो निषेध करता. मातृभाषेंतल्यान मूळ शिक्षणाची मोख पुराय जाल्ली ना ते खातीर जागृतायेक हे धरणे म्हणून परवरे धरण्याक बसले कडेन मंचाचो फुडारी अरविंद भाटीकार उलयलो. आमकां जाय आमकां जाय आपली भाषा आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आपली भाषा आमकां जाय. आयचे धरण्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे लोकांक जागे करपाचे की आमचे मूळ उद्दिष्ट जे आशिल्ले जे मातृभाषेंतल्यान मुळावी शिक्षण जावंक जाय म्हणून ते अजून सफल जावना. आमकां हे BJP सरकारान सामकें फटयल्या, गोंयच्या लोकांक फटयल्या. तांकां लोकांनी भायर मारिल्ले BJPक पूण फाटल्या दारांतल्यान गव्हर्नरान आनी BJPन हात मिळवणी करून गोंयचें जें सिंहासन आसा सरकारी सिंहासन तें काबीज केलां. ताजे वयल्यान परतून तांकां भायर मारून परतून आमचे देशाचे जो अभिमान आशिल्लो सरकार जाग्यार हाडून असलो स्वार्थी आनी कृत्रीम आनीक नालायक सरकार भायर ओडून बरो सरकार हाडून आमच्या सांस्कृतीक जिवनाक वयर उखलून धरपी असलो सरकार हाडून गोंयकारांनी आपलें जें प्रशासन आसा तें बरे तरेन चलोवपाक जाय. हें गोंयकारांक याद दवरपाक, हें गोंयकारांक याद करून दिवपाक आमी हो धरना एज ए बिगिनींग सुरवात म्हणून सुरू केला. घेऊया एक ब्रेक.